गोंयांत बेरोजगारी वाडतूच आसा। रोजगार निर्मितीकडे सरकाराचे लक्ष ना। सरकारी नोकऱ्यांचो दर आदींच थारिल्लो आसता, ताका लागून पात्र उमेदवारांचेर अन्याय जाता, अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकर म्हणटा। 2027च्या वेंचणुकी मेरेन सरकार बदलतले तेन्ना बेरोजगार तरणाट्यांनी निराश जावचे न्हय अशें आव्हानूय ताणें केलें। दुसरे वटेन विरोधक म्हणून आमकां दिसाक 100 गजाली आयकुपाक येतात। ह्या गजालींचेर कोणाचे व्हिडिओ बीन करपाचो आमचे कडेन वेळ ना। सरकारा आड आमकां कितेंच करपाची गरज ना, कित्याक तर तांचेच मंत्री आनी आमदारांचे एकामेका कडेन पटना, अशेंय अमित पालेकर सांगता। मुख्यमंत्र्याच्या व्हायरल व्हिडिओचे फाटभुंयेर पालेकर उलयतालो। तेन्ना सरकार एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयना, सरकार एम्प्लॉयमेंट नवो कसो जनरेट करचो हाजेर उलयना, सरकार नवी इंडस्ट्री कश्यो हाडच्यो हाजेर उलयना, आनी सरकार फक्त उलयता की तांकां मलायन कोण करता काय म्हणून। This is the state of this government. This is the fate of the youth of the state of Goa. बदल जाय, बदल हाडचो पडटलो, नवे इंडस्ट्रीज हाडच्यो पडटल्यो, आनी ते करता जाल्यार करप्शन सरकारान बंद करचें पडटलें। जॉब्स विकता हें सगळ्यांक खबर आसा। चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा की भुरगे आयचे GPSC एग्जाम आन्सर करना, कित्याक करतले? तांच्या आवय बापाय कडेन जर जॉब विकत घेवपाक पयशे आसा जाल्यारच ते GPSC एग्जाम आन्सर करतले, जाल्यारच ते कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम आन्सर करतले। आज प्रत्येक गव्हर्मेंट पोस्टाचो रेट ठरिल्लो आसा, कमीत कमी 10 लाख ते जर PSI किंवा त्या लेवलाचे जे पोस्ट आसा तांकां 30-35 लाख खंयच्यान हाडटले, आनी 4-4, 5-5 वर्सां काम फुकट कित्याक करतले भुरगे, हो मोठो प्रश्न आसा। आज कितलेय ते एक्सप्लेनेशन दिवं, सरकाराक मनांतल्यान खबर आसा की सरकारी जॉब जे येता कांय अपवाद सोडले जाल्यार प्रत्येक सरकारी जॉब हाजी रेट ठरिल्ली आसा। ही रेट कोण ठरयता ते सरकाराक खबर आसतले। सर, हे जे सरकार तुमकां ज्ञान दिता की हे तुमी करपाक जाय, कित्याक करना, डिसअपॉयंट जावं नाका, सरकार बदलतले। 2027 सरकार बदलतले, ट्रान्सपरन्सी येतली। सरकार कितले सांगो की आपूण कमिशन अपॉइंट केला विच विल गोइंग टू डील विथ अपॉइंटमेंट म्हणून, कांय जावपाचें ना। जॉब खंयच्यान ना खंयच्यान तरी विकत घेतले वतले, डिसअपॉयंट जावं नाका। आमकां कित्याक पडल्यार हांचेर व्हिडिओ काडपाची गजाल? आमकां पळय एक गजाल तुका सांगता, दिसाक आमकां ओपोजिशन म्हणून 100 गोश्टी येता सरकाराच्यो, खंयच कांय रिसर्च करपाची गरज ना, सगळ्या सरकारा कडल्यान येता। एकटाय मंत्र्याचे दुसऱ्या मंत्र्या कडेन पटना, एका MLAचे दुसऱ्या MLA कडेन पटना, सगळे धुसमुसता। कारण जे करप्शन चल्लां तातूंत तांकां थोड्यांक वांटो मेळना म्हणून प्रॉब्लेम आसा, थोड्यांक इतलो वांटो मेळटा की दुसऱ्यांचे कॅर काडना, आनी आमकां कांय करपाची गरज ना। सरकाराचेच जर कॉल रेकॉर्ड चॅक केले, CDR BDR CMन हाडचे आनी चॅक करचे प्रत्येक मंत्र्याचे MLAचे, कळटले ताका कोण कितें खंय धाडटात ते। ही परिस्थिती आसा। सो सरकार इटसेल्फ इज डुईंग दिस। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।